जांकां नुस्त्याचो धंदो म्हळ्यार कितें तो कळटा ताकाच नुस्तेमारी खातें दिवचें। फिशरीज मंत्री पालयेकाराक देंवोवचो म्हूण ऑल गोवा फिशरमॅन फोरम चाळवला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय स्वता ह्या खात्याचो ताबो घेवचो म्हूण माजी आमदार वांगडी आशिल्लो हो फोरम मागता। मडगांवां एसजीपीडीए मार्केटांत खंय भायले नुस्तेमार माफिया जाल्यात। फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकाराचे खंय कांय लोक कान फुकतात, तो पोकळ कानाचो। ताचो कारभार खंय गोंयच्या नुस्तेमारांक परवडपाचो ना म्हूण ऑल गोवा फिशरमॅन फोरमाचो आरोप। भायर नुस्तें विकतल्यांच्या ट्रकांचेर पालयेकार 50,000 फी लावंक सोदता म्हूण फोरम चाळवला। आयज तुम्ही पळयले सगळे बोटकार, पोनेवकार, मागकार आयज एक प्लॅटफॉर्माचेर येवन उबे रावले आनी हांकां कारण हिंगा एकठांय जावपाक हो फिशरीज मिनिस्टर हांव नांव घेवन सांगता मिस्टर विनोद पालयेकर। आयज आमकां इतले त्रास जाले, सगळे वद्दान नये कायदे हाडटा, नये वस्तू करूंक सोदता आमकां फिशरमॅनांक सोतावपाक। आनी आमी आयकलां की तो दुर्गादास कामत म्हणून कोण ताचो एक PA हांव तेजें आयकोन आनी आमचो विजय सरदेसाय हो मिनिस्टर आहा तेजें आयकोन हें सगळें करूंक सोदता म्हणून। पूण आयज थिंगा बोलतेंच घडटा, थिंगा एक माफिया रेडी जाला ह्या मार्केटान आनी त्या माफियाचो लिडर एक मौलाना इब्राहिम म्हणून। हो मौलाना इब्राहिम आयज आख्खें तें मार्केट कंट्रोल करता। बाब विनोद पालयेकर जो फिशरीज मिनिस्टर म्हाका जाल्यार दिसता ही इज अनफीट फॉर दीस जॉब। तेणें इधर रिजायन जावचो आनी हो फिशरीज मिनिस्टर पोर्टफोलिओ काडून आमच्या CMाक दिवचो, कित्याक ते कडेन जायना हें करपाक। आणि आता परिस्थिती वाईट आहा आणि वा आमचो फिशरीज मिनिस्टर विदाउट स्टडींग, विदाउट आस्किंग एनी स्टेक होल्डरांक आमची सबसिडी बंद करता म्हणटा। अरे बाप, ह्या सबसिडी जर आमची तुवें बंद केली आनी बोटी जर धक्क्यार उरल्यार नुस्तें सवाय काय जातलें हें तो चिंतना। बरें, ताका आमी लास्ट टायम एकदा मिटींग घेतली ताजे कडेन ताका सांगलें, बाबा तूं कसलो इश्यू करता स्टडी कर, स्टेक होल्डरांक आपय विचार। म्हणल्यार त्या मनशान आमकां एकूय दीस कसली स्टडी करूंक ना आनी एकूय दीस आमकां आपोवंक ना आनी आमचो ओपिनियन घेना, एकाचेर एक स्टेटमेंट काडटा। आज 2 वर्सां जालीं आमकां कॅनॉक आउटपोर्ट मोटराक सबसिडी आसली, ती अजुनूय सबसिडी आमकां पावोंक ना। फिशरी डिपार्टमेंटान जर गेले जाल्यार ते अशें सांगूंक सोदता आमकां म्हणटा फायनान्स ना जाल्यार व्हडले बोळायो मारून सांगतात। फिशरी मिनिस्टर गोंयचो गव्हर्मेंट आमकां हूंय तो 4 ते 6 करोड हूंय सबसिडी दिता। तो 4 ते 6 करोड सबसिडी दिता जाल्यार कोणाक दिली आनी कोणाक पावली ती तेणी सांगची। तो एकवट एसो करपा जायो, कसलोय जर आमचे दुस्मान काय येयलो कितें जाल्यार आमी एकमतान सगळे बराबर रावन निश्चित मारपा जायो। सरकाराची सबसिडी घेवन नुस्तें एक्सपोर्ट, गोंयकारांक नुस्तें म्हारग म्हूण मंत्री पालयेकार भायर वतल्या नुस्तेकाराचेर फी लावंक सोदता। एके वटेन LED फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंग जाल्यार दुसरे वटेन एक्सपोर्ट नुस्त्याचेर फी। धंदेकार नुस्तेमारांचे शेपडेर पांय पडला। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार। दाबोळे विमानतळार लँड जाल्ल्या एअर इंडियाच्या फ्लायटीत गोंयच्या कस्टम ऑफिसराक 19 लाख रुपयांच्यो 6 भांगराच्यो बिस्किटी मेळ्ळ्यो। 6 बिस्किटी मेळून जातात 10 तोळे। बिस्किटी चोरया हाडपी कोण ताची चवकशी चल्ल्या। बिस्किटी खंय एका बॅगात आशिल्ल्यो, मात कस्टमाच्या हाताक लागल्यो त्यो पळोवन त्यो कोणेच आपल्यो म्हूण क्लेम केल्ल्यो ना। Today morning, early in the morning, officers of the AIU unit Goa airport seized gold bars from a flight coming from Dubai in the morning. The modus operandi was such that on basis of previous information, the officers boarded the flight and checked the flight, and in a certain seat pocket they found some substance. On making inquiries, nobody came forward to claim that packet as such. So we opened the packet, and in that there were 6 gold bars weighing around 696 grams. The value could be, today's market price could be around 19,20,000 or give and take. And because it was not being claimed by anybody,
we have attached the property, and further investigation the same is going on. Right. काणकोण पणजे रुटार नवीन कदंबा घाली म्हूण काणकोणच्या बसवाल्यांनी बुधवारा सकाळी बोवाळ घालून कदंबा आडोवन धरली। पयलींच्या वराक कदंबा चलोवंक कांय हरकत ना, पूण 9 वराल दिवचे ना म्हूण प्रायव्हेट बसवाले एकठांय जाल्यात। काणकोणा आसा त्याच बसींक धंदो ना, कर्नाटकाच्या गाड्यांक दरबान ना, ते खंय लोकल पॅसेंजरूय ओडटात। काणकोणा आनीक नव्यो कदंबा घालचे ना म्हूण येरादारी मंत्री सुदिनान खंय काणकोणच्या बसवाल्यांक 3 वर्सां फाटीं सांगिल्लें। जाग्यार आज गाडी चलता, आमच्यो कांय म्हणल्यार 45 गाडी चलता आनी सगळ्यो 5-5 मिनटांनीच गाडी चलता। तितून भितर 1-2-3 वर्सां फाटीं हेणी जबरदस्तीन क्लशा गाडी घातल्यो, 1-2-4 गाडयो। तेन्ना आमी खूब आवाज उठयलो आनी म्हणलें की आमकां आनी गाडी नाका, की आमकांच पॅसेंजर जायना, क्लच जाता। तेन्ना तेणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें की ढवलेकर आल्या बंगल्याचेर आमी एक मिटींग घेतली आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की, आनी तेन्ना डायरेक्टर आसलो। कोणें आश्वासन दिल्लें? डायरेक्टरान काय मिनिस्टर? डायरेक्टरान आमकां आश्वासन दिल्लें, तशेंच सुदीन ढवलेकर जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आनी काणकोणा गाडयो आपूण घालपाना म्हणून, ह्यो ज्यो घालता त्यो तुमी मातशी एडजस्ट करून घेया म्हणून। आनी आमी तेंचें आयकून ओगी रावले। आज कम से कम 3 ते 4 वर्सां येयले आनी आज हे सडनली आमी परतून ही गाडी स्टार्ट करपा हाडला विदावट आमकां इन्फॉर्मेशन। आयज गोंयांत प्रायव्हेट बसी 2500 सुमार चलता आनी कदंबा चलता फक्त 500 गाडयो। कितें तर डिसिजन घेता ट्रान्सपोर्टा बद्दल तेन्ना तेणी पयलीं आमकांय विश्वासान घेवपा जाय। एक काणकोणा येवन तेणी एक स्क्रिप्शन करपा जाय की काणकोणा कितली गाडी चलता आनी खंयच्या टायमाचेर पॅसेंजर खरें पॅसेंजरांक गरज आसा काय कितें ते कांयच विचार करनासतना डायरेक्ट हाडटा आनी गाडी स्टार्ट करता आनी हेजो इफेक्ट आमचेर जाला। आमकां कर्नाटकाचे बसींचेर खंय कोणाचोच दरबार ना, ते लोकल पॅसेंजरूय ओडटात। आतां कर्नाटका कर्नाटकाच्यो एसटी आतां 5-5 मिनट तोय तश्योच घातला, 5-5 मिनटांनी घातला, तेका कोणूच विचारना। कदंबान एक्चुली तेजेर एक्शन घेवपा जाय आसलें, बाबा कितल्यो गाडी एसटी गोंयांत येता, आमची कितली कदंबा भायर वयता तेजेर कांय स्टडी ना। कदंबा सगळे येता, सगळे लोकल स्टॉप घेता। कदंबा जेन्ना लोकल स्टॉप घेता तेन्ना आमकां इतलो इफेक्ट जाता, आमकां पॅसेंजरच जायना, आमी हाली घेवन एसटी लोकल स्टॉप लोकल सगळीं घेता। आतां समज काणकोण एक स्टॉप घेतले तो 4 रस्त्यार स्टॉप घेता, चिंचिणी जंक्शनार स्टॉप घेता। आतां नवीन गाडी घातली जाल्यार आमी जगप कशें? आमकां पळय, आमकां सद्या आमी लॉस, आमी बेश्टे फक्त ते चलयता ते नांवा खातीर चलयता गाडयो। नवी कदंबा घालूंक खंय हरकत ना, मात वराल पयलींचोच दिवपाचो। पयलींची खंयचो रूट आहा बाबा, ती रिप्लेस करा। वाला रूट ही घाल आनी ती काड। काणकोण टू पणजी घालात म्हणटा तुमी, पूण दुसरी रूट पयली आसा, एसी गाडी घाला, एसी गाडी घाल, कांयच ना। पयली टायमिंगाची नवो टायमिंग मेळपाना। बस स्टँडा वेल्या गटारा वेले ग्रिल्स मोडल्यात, सारखे करपाचे सोडून थंय चिरो लावन दवरला। असल्यो बारीक सारीक गजाली खंय पयली जाग्यार घालच्यो। चिऱ्या बदलला दवरलाय जावं ते लोकल ऑर्डर एक सांगताय पळय न्हू, ते फ्लॅग लावला, तो फ्लॅग लायला तो कितें जावपाक शकता हितून गाडी स्लीप जाली जाल्यार? गाडी परफॉर्मन्स शक्ती सुटल्या, गाडी सोड, गाडी पडतले काडपाक शकता, कोणाचो पांय भितर वचून मोडलो तेतून चलतना, तो पांय परत आसलो तसो फिट करून जावचो ना। तुम्ही इन्फॉर्म करून सुद्धा काय एक्शन जायना। पर डे आमी एक गाडयेच्या 30 रुपया टोल दिताय आनी हिंगा 50 गाडी येताय वयताय, 50 गाडी तेच पयशे दिले जाल्यार पळय। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। बाणस्तारचो गाड्यांचो नवो अंडरपास गाड्यांक उक्तो जालो। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान नव्या रस्त्याचे उक्तावण केले। सुमार 11 कोटी मोडून सेंट्रल रोड फंडांतल्यान हो अंडरपास बांदला। हाका लागून ह्या मार्गावेली येरादारी मेकळी जावंक आदार जातलो म्हूण सुदीन उलयलो। गोंयभर सध्या 2800 कोटींचे हायवे विस्तार प्रकल्प चल्ल्यात। उक्तावणाक थंयचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे तशेंच भोम अडकोणचो सरपंच आनी पंच आशिल्ले। घेवया कमर्शियल ब्रेक।